मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. पुराय गोंयान व्हडा दबाज्यान मनयलो जेजूच्या जन्माची परब. इगर्जेत मध्यानराती जाल्ल्या मिसात उमेदीन वांटेकार जाले भावार्थी. चर्ची सजल्यो लायटी रंगांनी. बाळ जेजूच्या जल्म देखाव्यांचोय सगळ्यांचेर मोनेळ. वीज खात्याच्या अंडरग्राउंड केबलिंगान घेतलो बायलेचो बळी. कामाक लागून उक्तेच सोडल्यात फंड. साखळी नावेली मजगतीची घडणूक लोक फुर्योज. लोखंडाच्यो सरयो घेवन वचपी ट्रकाक अपघात. घराचेर ठोकली लॉरी. पार्क केल्ल्या गाडयांचोय सत्यानाश. धारबांदोडा जंक्शना वयली घडणूक. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पीडब्ल्यूडीच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय नाशिल्ल्यान साखळी नावेले रोडार एके बायलेचो बळी गेलो. वीज खाते अंडरग्राउंड केबलिंग करता 500 काढात म्हण सांगता खरे, पण रस्ते खणून कितलोसोच तेप फंड उक्ते सोडटात तेका जबाबदार कोण? इंजिनियर आणि कंत्राटदाराच्या घाळपणाचेर कारवाय कित्याक जायना? शिस्तीन आणि वेळार कामां सोपयात अशें मागपाक लोक परत रस्त्यार देवलो. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटामध्ये कोऑर्डिनेशन असपाक जाय अशें सगळे जाण म्हणटात. हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तशेंच पीडब्ल्यूडी रस्तो फोडटात आनी आतां आमी सद्या आहा ते नावेली आनी हो जो रस्तो आहा तो साखळी वाया नावेली मडगांव तशेंच फोंडा हांगा वता आनी सामको बिजी रोड. काल राती हांगा एक एक्सिडेंट जावन एका बायलेक मरण आयलें. जे लोक म्हणटात की हांगासर जे फोडून दवरला तो रस्तो सामको बारीक जाल्लो आसा आनी सगळे कडेन फोडून दवरल्या कारणान हो धोकादायक असो रस्तो जाल्लो आसा. काल राती जे एक 2 व्हिलर फाटली जी बसीची बायल ती रस्त्यार पडून तिच्या वयल्यान ट्रक गेलो अशें कळटा आनी तिका मरण आयलें. अशे खुबशे इन्सिडंट घडटा. सगळेच कडेन रस्ते गोंयांत फोडलेले आसात आनी खुबश्या लोकांक इंजरी जाता तशेंच लोकांचे जीव वता. हेजे कोऑर्डिनेशन आसा ते लोकांनी डिपार्टमेंटांनी दवरपाक जाय आनी सद्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान रस्तो खणला अशें कळटा आनी तो रस्तो सामको बिजी आसल्या कारणान हांगासर खुबशी मोठ्या प्रमाणात येरादारी जाता. आतां फुडें कितें हो रस्तो करतले लोकांनी हांगा आवाज उठयला की हो रस्तो बेगितल्या बेगीन सारको करपाक जाय, नाजाल्यार अशे इन्सिडंट जे आहा ते घडत रावतले. आतां दिसता की जे सगळे कडेन धुळूय जाले हांगासर. खुबशीं घरां आसा, बँक आसा, पूण जे डिपार्टमेंट आहा तेंचें लक्ष आसा काय ना हें कळना. आतां एक्सिडंट जालो राती ताचेर जे लोकांनी मागणी केल्या की हो रस्तो बेगितल्या बेगीन आसा तसो पूर्ववत करून दिवचो. त्या खातीर हांगासर लोक जमाय जाल्या. इंजिनियरूय आयला अशें कळ्ळां आमकां. म्हणून आतां पळोवया हो रस्तो केन्ना सारको जाता. काल जो एक इन्सिडंट घडलो, एक्सिडंट जावन ते वायट गोष्ट घडलेली आसा. ही अशें जावचें न्हू असलें अशें दिसता. पूण हे जे हांगासर केबलिंग चालू आसा म्हणजे 11 kV जे पायप लायन व्हरपाक फोडलेले आहा ते तेंच्यांनी ऑलरेडी मदीं अशें फोडलेलें आसा जे बाकीच्या लोकांक त्रास जाय सारके. तेंच्यांनी एक तरी सायड घेवन तरी फोडूंक जाय आसलें. नाजाल्यार जर फोडलें सुद्दां आनी एक जर परमिशन घेवन जर तेंच्यांनी वेवस्थीत केल्लें नासलें जाल्यार तेंच्यांनी जे शिवाजीचो पुतळो जे जंक्शन आहा थंयसर तरी एक 2 पुलीस दवरून सगळें डायवर्जन करपाक जाय आसलें गाडयांचें. नाजाल्यार वयर जे साक्षीबार आसा थंयसरूय तेंच्यांनी तशेंच 2 पुलीस दवरून डायवर्जन करूंक जाय आसलें. जेन्ना हे हांगासर सबंद जेन्ना लायन फोडलेली आसा ते फोडलेले आसतना गाडयो येवप वचप चालू आसल्यो. तरी आसतना गाडयो क्रॉस जाता. आतां जवळ जवळ तेंच्यांनी 8 दीस 10 दीस जाले अशेंच ओपन दवरीत ते. ओपन दवरून तरी आसतना हांवें 2 फावटी तरी तेंच्या कडेन विशय मांडलो की अशें तुमी ओपन दवरूं नाकात. जाता तितके जेन्ना हे घालतात केबल घालतात तेन्ना आसा तशें पुरा ते कित्याक बाकीच्या गाडयांक त्रास जावचे ना. आनी ऑलरेडी तुमी गाडी तेवटेन सोडटा पूण तरी आसतना तेवटेनसून बॅरिकेड्स घालीत पूण थंय रावपाक कोण नासलो. अर्द्यांक हेंका दिसत गाडयांक की आपूण थंयसून
गाडी हे काडटलो बॅरिकेड्स काडटलो आनी वयतलो पूण थंय सांगपी कोण तरी जाय आसलो एक तरी पुलीस जाय आसले नाल्यार हेंचे कॉन्ट्रॅक्टराचे मनीस थंय जाय आसले की हांगासून बाबा गाडये वचो नाका आनी अशें कंडिशन दिवंक जाय आसलें की सोडपाच्योच ना म्हणून कित्याक ते पद्दतीन हांगा ड्रेन मारलेले तेंच्यांनी कित्याक ही ड्रेन कितली घातक जाली ती काल कळ्ळी तांकां पूण हें पुरलें तेंचें पुरतना सुद्दां कशें पुरलें की काम तो बंद करपाक आमकां परमिशन आसा पूण कशें की सगळ्यांचो एकवट करून घेवन वचपाचें जालें पूण आमच्या एअर ऑथॉरिटीचे परमिशन तांकां जाल्लें आसतलें आमकां तेन्ना खबर नासली ती पूण ह्या हेतून म्हाका तरी अशें दिसता की अशी हलगर्जीपणान तेंच्यांनी काम करचेलें न्हू आसलें सारकें प्रिकॉशन बरें घेवन तेंच्यांनी करूंक जालें नाजाल्यार ही कालची आपत्ती तेचेर येवची नासली. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर आणि मुझेफ शेख. धारबांदोडा जंक्शनार एका भिरांकूळ अपघातात लोखणाच्यो सरयो घेवन वचपी ट्रकान पार्क केल्ल्या गाडयांक धपको दिलो. उपरांत ते लॉरीचो धपको थंय आशिल्ल्या घराक बसलो. बरें म्हण बरें कोणाक काय जालें ना. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आज 11:30 पावणे 12 सुमार एक ॲक्सिडेंट जालो धारबांदोडा जंक्शनाचेर. एक व्हेकल लोडेड व्हेकल रोड घेवन ती मोलेंतल्यान फोंडे सायडी येताली. जंक्शनाचेर ताणें एक सायडीक आशिल्ल्या ट्रकाक डॅश दिलो आनी 2 गाडी डॅमेज जाल्यो. ती व्हेकल मागीर फक्त लोकांच्या घरा कडेन गेली आनी थंय उरली पूण कोणाक इंजरी कोणाक जावना. पूण ते जाग्यार चडशे पार्किंग केल्लें उरता आनी लोकांचो डिमांड आसा की हे पार्किंग केल्लें आसा थंय गॅरेजी आसा गॅरेजी कडेन पार्किंग केल्लें उरता तें पार्किंग तेंचें काडचें. आनी थंय एक फ्रुटवालो बसता अशें म्हणून आयकलां पूण तो आज नाशिल्लो म्हणून तो थंय कांयच जावपाक. म्हजें नांव सुरेश गरड. हांव बायपास म्हणजे पणचेल्यार हांगा आसा. आतांच तुमकां सगळ्यांक एक हेवी एक्सिडेंट जाल्लो आसा. हेवी एक्सिडेंट म्हणून एक बेल्लारी साकून एक युपीचो ड्रायव्हर रविंद्र म्हणून तो एक व्हडले हेचे लोखणाचे बार घेवन टेलर येतालो. टेलरान म्हाका दिसता तेजो म्हाका जमलो काय कितें म्हणून कांय कळना पूण तेजो ताबो सुटून तो म्हणटा स्टेरींग लॉक जाल्लें म्हणटा. स्टेरींग लॉक सायडीन एक 10 टायराच्यो थंय सदांच गाडी पार्किंग आसता ते पार्किंगाचे पार्किंग केल्ले ते 10 टायराचे तांकां डॅश करून वांगडा घरान घुसलेला. तरी बरें तो कॅबिनान सामको प्रेस जालो. तरी स्थायिकाचे ते गॅरेजी बी आसा ते सगळ्यांनी आपले पाराई आनी कितें टूल्स घेवन ताका भितरल्यान भायर काडलेलो आसा. खरेंच त्या गॅरेजीवाल्याचे खंयचें ते बरें काम केल्लें आसा. जे कोण भितर तो ड्रायव्हर रविंद्र म्हणून एक युपीचो ड्रायव्हर आशिल्लो पळय ताका भायर काडलेलो आसा आनी खरी ती तोखणाची सगळ्यांनी थंयचे एकवटीन रावन ताका भायर काडून ताका साल्वार केल्लो आसा. आनी हे नॅशनल हायवे ज्यो सायडीन पळय ज्यो हेवी गाडी पार्क करून दवरलेल्यो आसा पार्क करून दवरता आनी ताका लागून हे ताका पार्क करून दवरता ताका लागून लोकांक हेका गाडयांक सुद्दां ऑब्स्ट्रक्शन जाता. तरी बरें ही गाडी पार्क जावन थंय जर कोणी हे आशिल्ले कोणी उबे आशिल्ले जाल्यार तांकां डॅश करून स्मॅश केलो. तरी थंय एक डेली फ्रुटवालो बसतलो तो आयज बसना. तरी देव बलवत्तर म्हणून तो आयज नाशिल्ल्या कारणान थंयसर तो साल्वार जालो. हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता ज्यो पळय हायवी गाडयो सायडीच्या गॅरेजी सायडीच्यो पार्क करता नॅशनल जेन्ना कोणाकडे ताबो सुटून वयता तेन्ना ते सायडीक मारता. सायडीक वचपाक कांय लुगार नासता. तेणी सायडीक जी ताबो सुटलेलो आसा तो म्हणटा स्टेरींग लॉक जाल्लो आसा म्हणून घरान घुसलेलो आसा. तरी देव बलवत्तर म्हणून कोणाक हानी जाल्ली ना. ताका लागून ते हांव पुलीस कंट्रोल पुलिसा कडेन मागता की जे कडेन हायवे गाडी सायडीच्यान पार्क केल्ल्यो आसा त्यो सायडीच्यान काडच्यो अशें हांव गोवोरमेंटा कडेन सगळे कडेन रिक्वेस्ट करता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पुराय गोंयांत व्हडा दबाज्यान जेजूच्या जल्माची परब मनयली. इगर्जेत मध्यान रातचे मीस जाले. तातूंत व्हड प्रमाणात भावार्थ्यांनी वांटो घेतलो. लायटी, नखेत्रां आनी हेर तरेच्या लायटींक चर्ची सजयल्यात. बाळ जेजूच्या जल्माची काणी सांगपी देखावे सगळ्यांच्या मनाचेर मोनेळ घालतात. पळोवया नाताळाची उमेद. सगळ्यांक तुमकां पयले सुवातेर मेरी क्रिसमस. आमच्या भावान गोठो केल्लो
खूप काम बा करून तेणे शेतांतल्यो बचारी हाडून मेहनतीन आपले थर्मोकोलाची पॅनल्स केल्या आनी बरोसो जेजूक येवकार दिला. तसोच तेणें जेजूचो गोट्यार जल्म दाखयल्लो तो आसा. तशीच जर फावंटन वॉटरफॉल केल्ले आसा तेवूय दाखयल्ले आनी हिंगा 3 जाण नग घेतात तेवूय दाखयल्ले आसा. 3 किंगडम येतात ते दाखयले. आमी गोटो गेला 25 डिसेंबर जेजू जल्माचा तो दीस थंय घर केले आमी केलोच आतां जेजूचो गोटो. साधारण कितले दीस लागले तुमकां हेका? 15 दीस तरी लागले. तसोच आमी बुलोक कट केला आनी 4 ती दोंगरा कडी ती आमी शेतांतली हाडून लायल्या. जेजूचे मांस आनी रगत आमी शेवला ताचे गोठायेन आमकां गोट कोर आनी उत्सवी कोरस बरे भाशेन पाडून समोर भोवंक आमकां दी. क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं 2024 वरोस पाप साहेबान मागण्यांचे वरोस म्हूण भरगोटले. जेजूच्या जल्माच्या उत्सवी वर्साक तयार जावन आपुणूच तो काडून आशियेच्या 4 देशांनी भोंवडी करूंक गेलो. थंय तो दुसऱ्या धर्माच्या मनशां लागीं उलयलो, क्रिस्तांवां लागीं उलयलो, तांचो भावार्थ आनी बरोबरसो ताणें गोट केलो आनी परत गेलो. आमी सगल्यांनी बायबल फ्रांसीस शावेराच्या एक्सपोजिशन वांटो घेतला. सगळ्या संवसारांतलो इंडियेंतलो लोक आयलो. तांचे बरोबर आमी बायबल फ्रांसीस शावेराचो उमाव घेतलो. बरोबरशाची यात्रेकारां कशी गेली आनी मातसो आमचो भावार्थ आनी बरोबरसो वाडलो. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार ऑगस्ट हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळे आपआपले लावून नांव घेवन दिवो आपल्या गांवांत वेताली. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिल्यांतल्या नाझारेथ नगरांतावन जुदेयांतल्या बेथलेहेम म्हणलेल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचे उतर जाल्ले गरबेस आसतले मारये सांगाती आपले नांव लावून दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवळी आपले हिण राखताले आनी ओचितूच एक देवदूत तांचे सरशी उबो जालो आनी देवाचे तेज तांचे भोवती परजळ्ळे आनी ते भिवून थरथरले. Live peacefully without any drunken brawls and all that, and they have agreed to it. In fact, I reached 1 or 2 fellows whom I thought might be drinking. It was nice to see that, and I saw you filming it. I was very happy that some good things are being filmed so that Goans know that Goa is open to people who should respect Goa, the ethos of Goa. In some Goa politicians understand also that we live like brothers and sisters. A blessed Christmas and a
joyful new year. So enjoy and be safe. And this trip is been done by our youngsters and the main pillars, the Danger Zone boys. This has brought all of us together and keeps us united every year. Overwhelming but also very exciting, and it feels very nice to be here with everyone. सगळ्या डेंजर झोन बॉयजाच्या नावान दांडेवाडो शिशिनी सगळे आमच्या फ्रेंड अख्खे संवसाराक शिंपडलेले आसा. तांकां एक हॅपी क्रिसमस आनी जॉयफूल न्यू इयर मागता. हे फावटी आमचे सगळे प्रेझेंटेशन आमचे सगळे यंगस्टर्सांनी केलां आनी आमची तांकां सभासकी आमी तांकां काल जाणा डेंजर झोन बॉयज तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे आमच्या भाव भयणांक खुशाल बरीत नातालां आनी तेच परी बरे नवे वर्स येता. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. मडगांव केपें मजगती आग्रा मोडोर पारोड्या रस्त्याची धडा कोसळ्ळ्या. येरादारी करप्यांक रस्तो धोक्याचो जावन रावला. सध्या तण वाडिल्ल्यान ताचो अदमासय येना. PWD आनी WRDन बेगोबेग ताची दखल घेवपाची गरज उप्रासल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते आग्रा मोडोर पारोडा हांगा आसात आनी हो जो रोड आसा वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आसा वो मडगांवच्यान केपें गेले कडेन आसा. आनीक हांगा जी धड आसा ही गेले 2 वर्स पयलीं पडली जेन्ना पावस खूब येयलो त्या टायमार ही कोसळ्ळी आनीक आख्खो रोड जो आसा वो कोसळून सकयल पडलो आनी तो सुद्दां कॅनलाक गेलो आनीक कॅनलूय हितून डॅमेज जाले कडेन आसा. आनी आतां उदक सोडपाचो टायम आसा आनी हें जर उदक सोडलें जाल्यार लोकांनी म्हणण्या प्रमाणे हे आनीक कोसळून पडटले ताके हे PWDन बेगीच्या बेगीन बांदून काडचे ताके हे जे कॅनलाचे उदक सोडची पयलीं आनी आतां ऑलरेडी स्टार्ट जाले कडेन आसा कॅनलाक उदक सोडपाचें आनी हें जर सोडलें जाल्यार फाल्यां कितें जावपाक शकता. हांगा येदी व्हडली ह्या रस्त्याचे झाडां आनीक तण वाडले कडेन आसात ती दीस सुद्दां बंद आनी खंयची गाडी जर सायडी घेतली आनी ती जर हितून पडली जाल्यार व्हडली कॅज्युअलिटी जातली. म्हणूनच आज स्थानीक पंच मेंबर जो आसा आनी पयलींचो सरपंच हेणे आतां सांगले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन ऑथॉरिटीन कोणी पळय जे काम करपाक जाय ते बेगीन करचें आनीक लोकांक रिलीफ दिवचो आनी आमकांय रिलीफ दिवचो. ना जाल्यार आमकां एक दीस तरी हांगा रस्त्यार लोकांक घेवन येवचें पडटलें आनी रस्त्यार येयल्यार काम जातलें नाल्यार जावपा ना. म्हणून आतां पळोवया PWD ऑथॉरिटी आनीक WRD म्हणल्यार केन्ना म्हणल्यार ह्या रस्त्याचे काम जी धड कोसळ्ळेली आसा ही केन्ना म्हणल्यार बांदता ते. आतां सांगपा म्हणल्यार सांगपाकूय लज दिसता म्हाका. 2 वर्सां जालीं म्हणपाक कित्याक आमी तर हांगच्यान आसून हे 2 वर्स म्हळ्यार काम जायना म्हळ्यार लज दिसता म्हणपाचें. आमी सगळें हाडून दाखयलें MLA दाखयलें सगळें दाखयलें बाबा पळय कितें जालें तें. गव्हर्मेंट कित्याक रावता म्हणटा तो म्हाका कळना. कितें व्हडले एक्सिडेंट जावन कितें जावपाक जाय म्हूण सोदतात आनी मागीर करतले काय हें करतले तें कांय जावचें न्ही म्हूण आमी पयलींच चिंतावन दिल्ली. आतां हें जालें तें बरें आहा. कॅनल सकयल कॅनल आहा कॅनल निवळ करपा लागले पूण हें बांदपाक खबर करनात. कॅनलाचें हांकां पडून गेलें ना कित्याक फाल्यां उदक सोडटलें उदक सोडना बरोबर हें घोव सगळें कॅनलां पडटलें कित्याक ऑलरेडी तें मोव जाल्लें आसा आनी हें तर सारकी करूं जायत हांगा व्हडलो एक्सिडेंट जातलो. म्हाका दिसता आनी एक आमकां सांगिल्लें पावस जाता पावसाक करूंक मेळना पावस जावन आज लास्ट डिसेंबर एंड वर्स एंड जावपा आयलें तरी काम करपाक कॉमेन्स करनात. हाजेर बरो विचार करचो पडटलो ना जाल्यार रस्तो एक दीस म्हाका हाडचो पडटलो. कित्याक इतलें तेंप उरपा कारण कितें रे कांय खबर ना. विचारिल्लें सांगता टेंडर जाला सगळें जालां म्हूण. टेंडर जालें जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक काम घेतलें कित्याक करना तें ताजेर कोण वासपूस करना. जर तर हें तर जायना जायत आमकां सगळे गांवचे आमगे वाडा लोकांक घेवन हांगा कितें जाल्यार रस्तो हाडचो पडटलो मागीर आमकां ब्लेम करनाकात. कित्याक आमी पयलीं सांगतात बाबा करा कित्याक आमकांय खबर आहा सगळी डिफिकल्टी. जर तर हायवे रस्तो आनी वाडोवपा सोदतात रस्तो वाडोवन तर रस्तो धडे कोसळ्ळी तर बांदूंक जायना. रस्तो आनी वाडोवन लोकांक कित्याक त्रासांक घालतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मुजेफ शेख. परतून घेवया व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो तिसत्यो वाद्रो जाल्यात हातूंत दुबावना. कोयराचे वचत थंय बुरशे प्रदर्शन ट्युरिस्ट येवपी ह्या राज्यांत लोकांक सोसूनच जाला. आता रस्त्या कुशीक पोटले उडोवन फुज्जो काडपाची परंपराच जावन रावल्या. इतलेच न्हू, थिवी माडेल नो गार्बेज झोनातय लोक बिनधास्त कोयर पोटल्यो हाडून उडयतात. पंचायतीन खाचेर खर पावला उबारपाची मागणी नेट धरपाक लागल्या. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. सुंदर गोय नितळ गोय ह्यो घोशणा आमी आयकल्या आसतल्यो, पूण आमचें गोय खरेंच सुंदर आनी नितळ आसा काय? आमच्या गोंयांत आयज आमी पळयतात खुबशे आमकां ब्लॅक स्पॉट्स पळोवपाक मेळटा. सध्या आमी आसा थिवी माडेल वाठारांत. ह्या वाठारांत आमकां कितल्योश्योच कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. हांगा माडेलान रस्त्या कुशीक आमी पळयशात जाल्यार इतली घाण पातळिल्ली आसा. खंय तरी ही जी घाण आसा ही नितळ करपाची गरज आसा. थिवी पंचायतीन हांगा नो गार्बेज डंपिंग झोन असो बोर्ड मारिल्लो आसा. तरी आसतना लेगीत नो गार्बेज डंपिंग झोनान लोक हाडून गार्बेज उडयता. खंय तरी थिवी पंचायत जी आसा तेंच्यांनी आयज हेचेर स्ट्रिक्ट कारवाय करपाची गरज आसा. आयज हांगा खंय तरी CCTV कॅमेराज इन्स्टॉल करून जे लोक हांगा गार्बेज हाडून उडयता तेंचेर खंय तरी आयज कारवाय करपाची गरज आसा. आयज आमी पळयता हो रस्तो जो आसा कितलेशेच लोक हांगासरल्यान यो वच करता आनी जेन्ना हांगा थिवी माडेलान पावता तेन्ना तांकां तांचें नाक बंद करून फुडें वचचें पडटा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना ही जी रस्त्या कुशीक गार्बेज पातळिल्ली आसा ही नितळ करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. ह्या वर्सा नातला नितळ मळब मोरपांखी वारो आणि सुखदिने तापमान घेऊन आयली. पूण नव्या वर्सा वचचे पयली कांयशा अशांत हवामानाची अपेक्षा करूं येता. IMDन 27 तारखेक कांय कडेन पावस शिरशिरतलो अशें म्हटलां. गोंयांत सकाळ आनी सांज वेळा धुके येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सुके हवामान चालूच उरतले. चडांत चड तापमान सुमार 32 डिग्री सेल्सियस मेरेन स्थिर उरतले. सप्तकाच्या शेवटाक उण्यात उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले. हवामानाची शिटकावणी ना. फुडल्या सप्तकात व्हड प्रमाणात सुकी परिस्थिती आसतली असो अदमास उक्तायला. पूण 27 डिसेंबराक कांय कडेन हलको ते मध्यम पावस पडपाची वा गडगड घालत पावस पडपाची शक्यताय आसा. सुके हवामान असले तरी पर्यटक आणि रहिवासी एकसारखेच नातालाचे उमेदीन कसलीच विघ्ना येनासतना आस्वाद घेवपाक शकतात. नितळ मळब आनी सुखद तापमान नातालाक योग्य आसा. आर्द्रतायेची पातळी सुमार 93%. सकाळी आणि सांज वेळा उथळ धुके सुके हवामान. 27 डिसेंबराक हलको ते मध्यम पावसाची शक्यताय. बेरेस्तारचे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस. महाराष्ट्र गोय दर्यादेगेर हवामान बदलाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. तुमकां सगळ्यांक नाताळाची हुनहुनीत परबी.